दिवचलच्या गावकर वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा रवळनाथ देवस्थानाच्या वर्सुकी शिगम्याक सुरवात जाल्या। बेरेस्तारा राती श्री शांतादुर्गा आणि श्री रवळनाथ देवळान गाराणे घालून नाल्ल फोडलो। होळी पौर्णिमेक साधारण 2 महिने असताना गावकर वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा रवळनाथ देवस्थानात शिगम्याचो नाल्ल फोडतात। उपरांत तालगडी खेळटात। शेकड्यांनी वर्सां पयलींच्यान ही परंपरा चलत आयल्या। वार्षिक पद्धती प्रमाणे आज आम्ही मालनी पौर्णिमे निमतान आम्ही शिगम्याचो नाल फोडून तालगडी खेळटा। तालगडी खेळ हांगा श्री शांतादुर्गेच्या प्रांगणात तालगडी खेळ्ळ्या उपरांत आम्ही अशेंच वयर वयता आनी देव श्री रवळनाथ देवळा कडेन थंयसरूय शिगम्याचो नाल फोडून तालगडी खेळटा। ही परंपरा कितली वर्सांची आहा, ही जाणट्यांनी करून दवरलेली परंपरा आम्ही अजून पर्यंत चलयल्ली आसा। तशेंच ही जी आयची मालनी पौर्णिमा आहा ती शिगम्याची पौर्णिमा पर्यंत आमचो आयज शिगमो सुरवात जालो असो आमी पयलीं बसून ही परंपरा करून दवरलेली आहा। ते प्रमाणे आयज ही नाल फोडून सुरवात जाल्ली आहा शिगम्याक।